मुर्डा कमनीदाद हांगाची खाजन आनी खारफुटी वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां तशेंच पर्यावरणाच्या उणावा संबंधी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाची निर्देशां दिल्यात। पावसाचो हंगाम सुरू जावचे पयलीं वाठारांत पुनरुज्जीवनाचें काम पुराय करपा खातीर वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांक खर मुजत न्यायालयान दिल्या। पावसाच्या दिसांनी ट्रक आनी जड यंत्रणा वाठारांत भितर सरूंक शकची नात, देखून ही कामां जुजापावण्यार करपाची गरज आसा अशें न्यायालयान नदरेक हाडलां। तशेंच न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझीस आनी न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर हांच्या खंडपीठान गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या गैरकारभाराचेर ताशेरें ओडलां।